आमी सगळीं त्या त्या वेळार आमचें जिवीत तुज्या एकवटान जियेत आसा. इतलो गोत आमी वावर करीत आसल्या ही सिस्टम सारकी करच्याक आमी तो दिन वाचता. आतां थोडक्यानूच आयज आमी तुज्या एकवटान जेजू रावन तुजो नियाळ करून तुजें बेसांव हांव घेता. आनी आयचो दीस तुवें जो सगलो थारायलाय त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुजे सोबें घडोवन येवंक आमी तुका आमचें जिवीतूच समर्पिता. भयणीनो आनी भावनो, आमचें कोंत घेवया आनी हे परी थोडक्यानूच आमी जेजूच्या एकवटान रावया. सगलो गोत आमी एकवटान ताचे आसल्या, पूण आतां थोडो वेळ बरोबर सुस्कार घेवया. सुस्कार घेतना पांय जीं बोटां आसात थंय सुद्दां तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. जेजू 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 जेजू. जेजूच्या नांवान सगळे आमी भितर आहा तितलें भायर काडून ताचेर दवरता आनी तो आमकां तातूंतली नितळकाय दिता. तें काडून उडयता, बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटा. ताचें बरेंपण आमचे भितर आसाच, कित्याक तो आमचे भितर जियेता. पूण हो संबंद आमी प्रत्येक सुस्कारान जोडून ताच्या एकवटान आमच्यान रावंक जाता. तो आमचे सवेर रिगून रावता सुस्कार भितर घेतना आनी आमी ताचे सवेर रिगून रावता सुस्कार भायर सोडटना. ताचेच सवे आमी आसा जियेता आनी भोंवता. तरी हें सगळें आमी तर पळयत जाल्यार आमी खरेपणी ताचेच सवे आसा तें पळयतले हांव आनी तो सगलें आमचें बरेंपण मांडून दवरता, घडून हाडटा आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताका लागून आमी दिनवाशी काळजान ताका एकवटान रावया. आनी हे परी ताका एकवटान रावता आसतना आमच्या आपल्यापणांतली आमी भायर सरया. हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो वाडत वचूंक जाय सुस्कार भितर घेतना. ताका एक परी एकवटान रावल्या उपरांत सायबण मायेचो मनोभव आमी पत्करया. जितली आमचे मदें खोलाय येता आमी ताचे कुडीचे सांदे कशे जियोंक लागता. आनी हो कसो सांदो जियेता, चाकर कसो. तो सुस्कार भायर सोडटना आमी चाकर म्हणून सुस्कार भायर सोडया. भितर घेतना जावं म्हजे सोबेन तुजे उतरां पोरमणे म्हणून ताका आमकां घडून हाड म्हणून हे परी ताचे एकवटान रावया. आनी ताचे परी हे सवे ताच्या एकवटान रावता आसतना आतां सुस्कार भायर सोडटना हांव म्हज्या आपलेपणांक मोत्तां आनी ताचे सवे हांव पुनर्जीवन जाता सुस्कार भितर घेतना. जिवो मेलोलो हांव क्रिस्ताचो आनी आतां हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सोबें जियेता. हांव उणो जायत गेलोलो आसा, तो वाडत गेलोलो आसा. ताचे कुडींत आतां हांव ताचो सांदो कसो जियोंक लागला. हे परी हांव सदांच आसा, पूण आतां हे जाणवायेन ह्या हाजीरपणांत हांव ताका म्हजें जिवीत सगळेंच समर्पून ताचो सांदो कसो हांव ताका चिटकोन जियेता. आनी हे परी ताका चिटकोन जियेता जाल्यार ताचें बापायचें आनी पवित्र आत्म्याचें आसप हा तें तातूंत हांव भाग घेता.
पूण पयले सुवातेर बापाक आमी एकवटान रावया, कित्याक जेजू सदांच बापायच्या एकवटान जियेतालो. सुस्कार भायर सोडटना बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, भितर घेतना आब्बा म्हणून सुस्कार घेवन ताच्या एकवटान आमचें जिवीत जियोया. आतां जेजू बापाक एकवटून आसलो, पूण मागणी पयत रत्मो ताच्या भितरल्यान सान खोलायंतल्यान बापाक उबारतालो. तर ते परी आतां ताच्या त्या बापायच्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांत आमची मागणी बापाक उबारया. आमी ताच्या ह्या मागण्यांत एक जावन बापाक एकवटान रावया आनी ती मागणी बापाक भेटोवया. आनी परी जेजूच्या एकवटान आतां आमी गोट्स भरून आसा आनी ताच्या सगळे आमी जियेता. तो ताच्या नांवांत आमचें जिवीत सारया. जे म्हणून सुस्कार भितर घेया, पांचशी बोटां सान तकले मेरेन, तकले सान पांय मेरेन जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत खोलायन जिवोया आनी सारया. आतां सुस्काराचेर आमी ताका एकवटोन आमचें जिवीत जियेता. तो आमकां सदांच एकवटोन आसलो, आतां आमी ताका एकवटोन जियेता. पूण वयले वयर न्हय, सारकी भितरल्यान सान आनी आमी सदांच किरकोळ पातकी मनशां, उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आमी आपल्यापणानूच आसता. तो आसा खरो, पूण आमकां जाय पळय तशेंच आमी कोत्ता. आजून आमी सारकींच ताका समर्पण आमचें जिवीत ताचें सुबें घालून तो आमचें सुबें जियेता ते परी आमी आजून जियेना. पूण दर दिसा अदीक आनी अदीक आमची वाड जायत वता. ही बरी आतां आमी ताच्या एकवटान आसा म्हणटोच सगल्या ताच्या कुडीच्या सांद्यांक ही कृपा गोठाय मेळटा. तर आमी ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें म्हणून ताचे सगळे आख्खी ताचे कुडीक ताचो फायदो मेळच्याक आतां आमी हें मागणें बापाक जेजू सगळें उबारया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां. वय म्हज्या भयणीन आनी भावनो, जेजू सवें ह्या थोडक्याच वेळान आमी आमचें जिवीत एकवठोन हे परी सारना, पूण हें आतांच न्हय, सगळो गोत उठल्या ते मेरेन सान आतां पर्यंत आमी सगळीं ताका एकवठोन आसा. कित्याक हें भाग ताणें आमकां फावो केलां, ताणें ह्या आपोवणें आमकां दिल्लें आसा. आनी हाका लागून जीं कोण ह्या मागण्यांत भाग घेतात तांकां तें आपोवणें मेळोन आमी आतां दर दिसा आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी जियेता. तर आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ताचें जिवीत आमी पत्करिल्लें आसा आनी आमचें जिवीत ताचें करून आमी ह्या मागण्यांतल्यान ताचे कृपेक लागून घडोवन हाडलां, तो हाडटा. तर ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. वेळ उणो आसा म्हणटूच फकत मिस्तेरांचेर आमी नियाळ करया आनी हे परी आयच्या दिसा ताका सगळो गोत एकवठोन रावया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. सोत मानता देवाक, सर्वोदितार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितावन जल्मलो, पावस प्रत खाल ताणें कोश सोंसले, खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्वोदितार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकचार, पातकांची मोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो, प्रिती मोग हे 3 ओत्मीक गूण बापान आमकां दिल्ले आसा. तातूंत अदीक आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान खावलांच्या सायबीण मांयची विनंती मागया. त्याच परी बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन जुजेवाज, बागेवन तिनास आनी सगळे सांत भक्त आसा तितल्याय कडेन आमी विनंती करून मागया आनी आमचें जिवीत अदीक खोलायन जेजूच्या सांगाताक जिवंक आमकां ती घोटाय मेळच्याक आमी मागया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय सायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोवचे ठाय जावं, श्रमदेत सुदयचो पूज जेजू. वायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोवचे ठाय जावं, श्रमदेत सुदयचो पूज जेजू. वायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोवचे ठाय जावं, श्रमदेत सुदयचो पूज जेजू. वायकीन मारी देवाची माई, आमोप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाची चड पुरबायची, सर्वेस्पो तुजे सोवें आसा. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकूना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नोगरान दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वाद नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मिदरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइसेसाचे सुमूर्ती प्रमाणें तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. 5वो
संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-4. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें धादोसपण. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची परगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, वस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमोणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगटणी. मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. नेमलेलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें. आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत फूल जाली. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:19-20. जेजून उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो. दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:44-45. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुशें उठून ये जाल्यार ते खंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मुस्करी कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून गोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो.
ह्या जागेचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-41. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनो जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात सोडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो, थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओजतूत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें घर भरलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुरां भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तातूंत वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, जे पांय तोळा असो चोंद्रीम आनी चे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकूट. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बोगसिताव तशीच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बलिले सर्वेस पोवचे ठाय जाव श्रमदन सुदन सुदन सुपूत जेजू. बायकीन मारी देवाची माई, आमावप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली, वर सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चोडगो जासोल्या. नमान राणे काकुची माये, तूंच की आमची जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी हवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्कां सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारी. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फाव जावच्या मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवन त्या आंकवार मरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेली आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर रे बोव कोणवाळे आंकवार मारये, केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत. मागतेल्यांक तुजी मदत आनी सोदतेल्यांक तुजो आदार तुवें हालासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पात येवन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगेंत. ए आंकवार म्हजे माये, हांव येता तुजे सरशीं तुजे मुखार हांव उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखीवन. हे देवाचे पुताचे माये, बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची, पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पाक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुरणीचे ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणके ताची दोया.
आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेधरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इणोळक्यांक उंच उबारता. बुकेल्यांक तो बरे बरे दवरता. क्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीनो आनी भावनो, आमकां आनी थोडोच वेळ आसा. ह्या थोड्याच वेळान थोडो उगोत आमी पवित्र बोजवणीत वेळ सारया. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात सोम्या. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात सोम्या. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात. येयात नमस्कार कोरात सोम्या. सगळे म्हज्या काळजान, सगळे म्हज्या जिवाच्या बळान, सगळे म्हज्या शक्तीन आनी सगळे म्हज्या मनान मोगाळा जेजू, तुका हांव म्हजें जिवीत सगळें समर्पितां. साश्टांगी पडून सगळें म्हजें जिवीत तुज्या ताब्यांत करतां, तुका भेटयतां. जेजू, तुज्या पांयांची ऊब म्हजे तकलेंतल्यान आख्खी कुडीक शिरता आनी म्हाका तूं ते धुळींतलो उबारताय आनी तुज्या एकवटान तूं म्हाका बाळगून दवरताय. केदें व्हडलें दान तुवें म्हाका हें दिल्लें आसाय. केदी व्हडली बेठवणी तुवें म्हाका तुजें जिवीत दिलेलें आसाय. हे धुळींत तूं म्हजें जियेताय आनी म्हाका तुज्या पवित्रपणान बाळगून दवरताय. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मोगाळा जेजू, ह्या समर्पणांत म्हजें सगळेंच जिवीत तुज्या ताब्यांत करून हांव आतां तें सादतां. मोगाळा जेजू, तुज्या एकवटांत रावन तूं म्हाका तुजे सारकोच घडोवन हाडटाय आनी हाका लागून हांव तुका दिनवाशी काळजान प्रत्येक सुस्कारान तुज्याच एकवटान म्हजें समर्पण करीत रावतां. कसलीं जावं ती म्हजी चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी ओ म्हजे संबंद, हे सगळें तुज्याच ताब्यांत करून म्हाका तुजो आकार अदीक आनी अदीक घडोवन हाड आनी तुज्या आकारा प्रमाणें, तुज्या आसण्या प्रमाणें म्हजें जिवीत चलोवंक तूंच म्हाका घोटाय दी. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या. पवित्र कोश्टाणो म्हाका घोट करात. तूं बरव्या जेजू, चिंतान म्हाका आयक.
तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. तुजे सुरशिलो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांतां भोगतां सांगाती सदां काल तुका वाखाणच्याक. मोगाळा जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा. तिका खांद मारूंक म्हाका सदां तयार दवर. जोखमी जावचो आसा जाल्यार जावं. झुजूंक म्हाका आयतो कोर. विसव मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कोर. मजुरी मागिनासतना गोश्टीक वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी कोत्ता म्हूण जाणा जावंक एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितळ उदका सरी तूं म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सुरशी उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडनाय. म्हज्या माथ्यार घालताय धमधमीत तेल. म्हजें पात्र उपट भरून वता. सगल्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. आमेन. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजी शिंयात. वय जेजू, प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुजें शीं सगळें आमी अणभवता तें बरें वायट पोजणें कितेंय जावं तें सगळें तुका समर्पून आमचें जिवीत तुज्या एकवटान आमी सादता. म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो. बंगळा जेजू, आमी तर ल्हानवीक आनी दुलोभ काळजाची जायना जाल्यार तुका आमी कशें म्हणून पोतकोत्तेले. तुजो स्वभाव आमचे सगळें आसा. ताका लागून प्रत्येक सुस्कारांत आमचें जिवीत आमी तुका समर्पीत आसा. आमी भितरलें सगळें रिकामें करीत आसा आनी हे परी तुज्या आशिर्वादान आमी जियेता. वय मोगाळा जेजू, तर सगळें आमचें भितरलें जिवीत तुज्या ताब्यांत करता. तूं आमकां सांगताय तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. जेजू, तुजे गोठायेन हांव जियेतां जाल्यार म्हाका आनी कितें म्हणून कठीण आसा. सगळें सोंपें, कित्याक त्या त्या वेळार तूं म्हाका ती कृपा दिवन सगळें तूं म्हजें सगळें वावर करतलोय. आनी ताका लागून म्हाका कसलीच दास्ती खंती ना, कित्याक तूं सदांच सगळें बरें पळय तें करताय आनी तुजें राज सगळ्या मदीं स्थापन करताय. तुजी शांती तूं सगळ्या जाणांक वांटताय आनी ते उर्बेन आमी आनिकूय दिवंक सदांच आवडटा. तर ह्या आमच्या भाव भयणांक तूं सदांच बरेपणान दवर. कितलीं जाणां हांगासर वावुरतात ह्या दिसांनी आनी कितलीं जाणां वावुरतात वर्सभर, ते सगळ्या जाणांक तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आनी आतां जेजू, सगळीं जीं आपल्या जल्माचो दीस समरुमतात तितल्यांकूय आमी तुज्या सी हाडटा. तुज्या आशिर्वादान तांकां भर आनी तांचें जिवीत बापाची येवजण तांचे सगळें तुजें सगळें जें आसा ती तूं घडोवन हाड आनी तांकां हे परी एकदम फेलीस कर. तांकां दादोशी कर. तांचें जिवीत परिपूर्ण कर. खूब जाणांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. थोडीं जाणां दुयेंत आसात, हॉस्पिटलान आसात. थोड्या जाणांक कांक्र जालो, थोड्या जाणांक हार्टाचें आसा, बाकीच्यांक डायबिटीज आनी कसलीं कसलीं तरेचीं दुयेंसां आसात. तांकां सगळ्या जाणांक जेजू तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता. तूं तांकां स्पर्श कर आनी पेकोवणी हाड
आनी आमी सगळीं जाणां तुज्या एकवटान रावन सगळो गूत जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान भरोन आमी हिंचेय स्थितीन जावं आमची मागणी तुजें सगळें तुका एकवटोन ती बापाक वापरतल्या भेटयतल्या तर आमकां ही कृपा दी. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटांत गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावाड सैम व्हडते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या मुरगटून काळजांत तोणां वंदुया वाखाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालतेपणान मान दिवया सासणा सासणांक. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे पवित्र कुर्साचो देवा एका पवित्र आत्म्याच्या एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामण आसण्याची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचो आशिर्वाद आमी सगळीं जाणां घेवया आनी तो अणभवया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दिसभर प्रत्येक सुस्कारांत आमी सारया.